आमच्या गोवा शाराक एक एक नवला गोट्टा आणि ती नवला बाबा आमका गोंयकारांक पोवची पडटा. आमी तोंडान बोट घालून चिवूंक सोदता. ते ऑफिसांनी सगळ्या बायलच आसता पुता. तांकां कितेंय विचारीत ते कांय सांगना आमकां. आमची 15 जाणां एक्टिविस्ट परवरी वॉटर रिसोर्स डिपार्टमेंटाक गेल्ली. तांकां थिंगा पोलिसांनी वाडयली पुता. हे आमकां गोंयकारांक सांगोशें कित्याक घडटा हाजेर तुमी नदर मारून चिंतात पुता. बायल्यांक हांगा सगळ्या ऑफिसांनी कामां मेवता. आमचे तरणाटे शिकर करून परदेशान लंडनाक घालपाक वेचें पडटा. गोंयकारांक एकूय गव्हर्मेंट काम मेवना पुता. म्हाका दिसता गोंयकारांक तें काम निर्मोगना आमकां. हे पॉलिटिशियन आमचे वोट बरे मागून घेता. तांकां पॉलिटिशियनाक वोटाचो वालोर कळना आमचो पुता. हे सगळे पॉलिटिशियन येवन आमच्या तकलेर बसता आनी आमचे तकलेचे केस काडून पासून ते आमकां खड्डे करूंक चिंता. आनी म्हापशां जाल्यार पळोवपाचें ना. म्हापशां स्विमींग पूल जाता. पयले पावसाक आमची बुट्टी येवन म्हापशां स्विमींग पूल जालो. ते स्विमींग पुलाक पासून कोणाच्या नांवाक जाता. आतां त्या डिपार्टमेंटान आमची एक्टिविस्ट गेल्ली. ताका एकूय क्वेशन विचारल्यार तो आपल्याक खबर ना म्हणून सांगता. आमची माधवी आमकां गोंयकाराक जाय रे पुता. गोंया भितर येयल्ल्या दिसाक उदक ना जाता. न्हावपाक पासून आमकां मेळना. न्हावतानाच उदीक वेता. आनी दीस रात आमची लायटूय दिसको नासता. लायटीची बिलां सारकी बरोन येता. ती बिलां आमी फारीक कोत्ता म्हणल्यार आमच्या कुटाक वाय येता. पोस्ट करूंक गांव आडयल्ले पयशे आमकां घेवंक सारके मेवना रे पुता. तरी गोंयकाराचेर दीस आयले कसले पळयात मारेकार. आमचे गोवा शार आमचे कुरपेन बोरलेले पळोवंक दिसता आतां सारकें खबर जालेले.